मंगळारा केरी फोंडे हांगसर ग्रामपंचायत केरी कम्युनिटी सभाघराचें उक्तावण जालें। ह्या सुवाळ्याक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर केरीच्यान महेंद्र गांवकर। म्हणलें की गटर बांदप हो पंचायतीचें काम न्ही। हांव म्हाजो हेका विरोध आसा। गटरां ही जात तितली ओपन दवरप हें खूब म्हत्वाचें आसा, कारण जर आमकां उदक जर जिरपाक जर जाय जाल्यार कॉन्क्रिटा करणा पासून आमी पयस रावपाक जाय आनी तेंच उदक आमकां मुखार जावपाक शकता। आनी म्हणूनच आय हॅव गिवन अ स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन टू ऑल द इंजिनियर्स not to construct a concrete gutter as it is the road widening करपा खातीर जशें आसा तशें ते गटर आमकां करपाक जाय, कारण ती पूर्वजांची त्यांची ही संकल्पना अशी की संकल्पना आमकां मुखार व्हरपाची गरज आसा। दुसरी गोष्ट, ह्या केरीच्या गांवचो तो उदकाचो ज्वलंत इश्यू जो आसा, आज हांव सगळ्या खुबश्या भागांनी पर्सनली भोंविल्लो आसा। सगळ्यांनी एक मोठें काम जालें की उदक तुवें दिलें, ताचे पेक्षा आनी आज 2 तास जर उदक येता किंवा 3 तास जर उदक येता तर म्हजें स्वप्न आसा की ह्या हांव 24 वरांची बांदा मारना, जे कोण दुसरे मारतात ते 12 वरांची मारना, 8 वरांची मारना, पूण ह्या 5 वर्साच्या कार्यकिर्दीत आमकां 6 वरां उदक दितलो हें म्हणजे तुमकां आज हें आश्वासन दिता। हेजें उद्घाटन करता आनी फाल्यां 14 जो आमचो सांगे आमदार आसा उगे 14 पंचायत घर कम हॉल, पंचायत हॉल हे दोन्ही फाल्यां उद्घाटन आसा। म्हणून हांव सांगपाक सोदता, एक टायमा हांव मंत्री जाच्या आदीं म्हाका अशें जे कोण डायरेक्टर आशिल्ले वा आज राजन आसा जे बरे म्हाजे इतले फास्ट चलपाक सोदता प्रयत्न करता, आमचे जीएसआयडीसीचे कन्सल्टंट आसा, बाकीचे ऑफिशियल्स आसा, कितले तेंकडे पयलीं प्रपोजल येता देखील हांव खात्रेन सांगपाक सोदता की इतली स्पीड थोडी तरी हाफवे पावली, थोडे आमच्याच काळार फाउंडेशन स्टोन घालून कंप्लीटली जावपाक पावली, जोरान काम चालू आसा। दर म्हयन्याक एकाचे मायज पंचायत घर वा पंचायत हॉल वा नवे कितें तरी सुविधा आमच्या पंचायता काळात आख्खे गोंयांत हें काम चालू आसा आनी हें इनॉग्रेशन जाला आनी कंप्लीट जाला। म्हणजे असा दिना की संपूर्ण देश वर्षभर हे कार्यक्रम करप सुवर्ण जयंती महोत्सवाचे गोंया मुक्तीचे, आनी तातूंतल्यान एक 25 पंचायती अश्यो घेवच्यो ज्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना, आनी कशें पंचायत घर न्ही एक प्रोजेक्ट असो घेवचो ज्याच्या मुळे ती पंचायत स्वावलंबी जावची। म्हणजे अशें जो प्रोजेक्ट आसा तो कमर्शियल प्रोजेक्ट जावचो, ज्याच्या मुळे पंचायतीक दर म्हयन्याक उत्पन्न मेळचें आनी त्या उत्पन्नाच्या आधाराचेर त्या गांवचो विकास जावो, अशे तरेचो एक कॉन्सेप्ट मातसो थोडो व्हडलो कॉन्सेप्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आशिल्लो।